आझादी का अमृत महोत्सवा निमतान अंत्रुज महालातल्या आडपय गावात कलाकार सागर नायक मुळे लँड आर्ट तयार करता। भारतीय स्वातंत्र्यताय लढ्यातल्या हुतात्म्यांक आर्गां म्हण आडपय गावात तांणी हे लँड आर्ट तयार केला। 13 ऑगस्टाक उक्तावणा उपरांत हे लोकांक पळोवपा खातीर उक्ते आसतले। अर्डेक्सवा खातीर आडपयच्यान विदत्त प्रभू। नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक आडपय गांवांत स्वागत आसा। आनी हांव आडपय गांवचें नांव मुद्दाम घेता कारण आझादी का अमृत महोत्सव आमी सगळे देशभरांत सेलिब्रेट करतात आनी तेच निमतान आडपय आमच्या गांवांत जे गांवच्यान हांव एक कलाकार म्हणून तयार जालो आनी म्हाका सगळ्यांक देशभर जी प्रसिद्धी मेळ्ळी। रिसेंटली जी आमचे माननीय प्रधानमंत्री आसा तेंच्यान सुद्दां म्हाका म्हागेले कलेक लागून जो तेको जावं एप्रिसिएशन दिलें तें आमच्या आडपय गांवांच्यानच मेळ्ळें। सो ते खातीर आनी तें म्हाका जें मोदीजीन जें म्हाका एप्रिशिएट केलें पळय न्ही तें मोटिवेशन इतकी स्ट्रॉंग मेळ्ळें आनी तेजेर म्हाका इतको तेको मेळ्ळो की आझादी का अमृत महोत्सवाक लागून हांवें स्पेशली आयज हांगा एक लँड आर्ट तयार करता। आनी हें लँड आर्ट आसा तें आमी स्पेशली आमच्या गांवांच्यान करता कारण आमचो गांव हो आमच्या देशाक ट्रिब्यूट करता कसो। सो गांव येयलो म्हणटकीर आमचो गोंय येयलें आनी तेजे बरोबर गोंयचें नांव तशेंच वयर सरतलें अशें हांव एक्सपेक्ट करता। आनी तशेंच मेन आमचो फुडाकार जेन्ना फुडाकार घेतलो तेन्ना गांवच्या सगळ्या लोकांचो म्हाका खूब तेंको मेळ्ळो म्हणून हें आयज जावपाक शकता आनी हें सक्सेसफुली जातलें अशें हांव मान्य करता। आनी स्पेशली हे जागो आमकां दिलो आमचे श्रीपाद भाऊ आसा तेंचो जागो हो तेंच्यांनी म्हाका कांयच म्हणनासतना तूं गो अहेड म्हणलो आनी तयार जाता। 13 तारखेक ज्या ऑगस्टाचे आमी लॉन्चिंग करतले इनॉग्रेट करतले तेन्ना तुमकां सगळ्यां कडेन मागता हांव तुमी मुद्दम हांगा स्पेशली टायम काडून येवन हे लँड आर्टाचो आस्वाद घेवचो। आनी आमी एक मातयेचें चित्र तयार केल्लें त्या मातयेच्या आशिर्वादान तुमचो सगळ्यांचो मोग मेळटलो म्हणून आसा हांव एक एक्सपेक्ट करता। देव बरें करूं।